मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कॅरिंग कॅपॅसिटी नासून गोंयचो व्हड प्रकल्प कारापूर. प्रकल्पाक खर विरोध आसतनाय सरकार अपेशी. थळावे पावले डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन. साबार कागाळी करूनय हुमकळटा मुद्दो. कारापूरकारांचे सोंपले पाशयेस. कुडचडे आडयले बेकायदेशीरपणान घातक कोयर व्हरपी ट्रकांक. सैम आनी भौशीक सुरक्षतायेच्या नेम मोडप्याविशीं उक्तायलो हुस्को. ड्रायव्हरा कडेन ना योग्य कागदपत्रां. कुंकळचो हेजार्डियस वेस्ट लायता तडीक. सुरक्षतायेचो ना नामो निशान. लोकांच्या जिवाकडेन चल्ला खेळ. तिडकल्यात कुडचडकार. कोलवा तळ्यात थिगूर मेल्ली पडल्यात दिश्टी. वाठारात पातळ्या घाणी घुट्टाणी. लोकांच्या जिवाक धोको. अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळावे पडल्यात हुस्क्यांत. मुखेल कारण सिवेज आशिल्ल्याचे आयले उक्ताडार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कॅरिंग कॅपॅसिटी नासून गोंयचो व्हडलो प्रकल्प दिवचल कारापूर येता. ह्या प्रकल्पाक खर विरोध चालू आसतनाय सरकार हो प्रकल्प थारावपाक अपेशी थारला म्हणपाक अतिताय जावची ना. कारापूरचे थळावे आयज डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन पावले. साबार कागाळी करूनय हो मुद्दो जाग्यार कित्याक घालिना हो सरकार? आतां मात कारापूरकारांचे पाशये सोंपल्यात. आरजीपीच्या विरेश बोरकारा सयत साबार समाज वावुरप्यांनी कारापूरकाराक तेंको दियत निशेध उक्तायलो. गांवच्या लोकांक गांवच्या जे लोक जे आसा जावं थंयचे जे कोण ओनर्स आसा हांकां सारको कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जावं सारकी लिगल डॉक्युमेंटेशन करनासतना हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट थंय आमकां कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात केली. हांव जेन्ना सायटीर गेलो तेन्ना म्हाका हेंय दिसून येयलें की त्या प्रोजेक्टाचे म्हटल्यार बोर्ड मारपाचें आसता. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा की क्लियर कट जे कितें कन्स्ट्रक्शन घडटात जे परमिशन तेंचे कडेन आसा ती परमिशन्स थंय बोर्डाचेर घालपाक जाय. पूण थंय एकूय बोर्ड आमकां दिसून येवंक ना. पण एक बोर्ड दिसलो की व्हिडिओग्राफी करपाची ना आनी ती अथॉरिटी कोणान दिल्या म्हटल्यार अथॉरिटी बीन तशें कांय ना. पण व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी थंय ना म्हणटा. ज्या सरपंचान जावं डेप्युटी सरपंच आतां खंय सरपंच चेंज जाले डेप्युटी सरपंचाक चार्ज गावल्ली आसा आनी डेप्युटी सरपंचाक सोदपाक गेले नाल्यार गांवचे लोक सोदून गेल्यार डेप्युटी सरपंच मेळत ना. जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगेक तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें आनी ते फुडें रेजोल्युशन करपाक धाडपाचें आसलें. डेप्युटी जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत तांकां एक स्टॉप नोटीस म्हणून काडलो. आतां हो कशें दिशाभूल करपाचो हें म्हाका दिसता ह्या बीजेपी सरकारान सारकें शिकयल्लें आसा हांकां. कशें हांकां प्रोजेक्ट जे ओनर आसा प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा हांकां कसो हात दिवपाचो आनी तांकां जाय तशी मनमानी करपाक दिवपाची हें तांकां सारकें खबर आसा. आनी त्या हितून आयज गांवचे लोक जे आसा कारापूरचे लोक जे आसा श्रवण कारापूरचे ते लोक हांगा येयल्ले आसा. तेंच्यांनी एक कंप्लेन जी आसा ती ड्राफ्ट करून तांकां इनवर्ट केल्ली आसा आनी ती कंप्लेन जी आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडचो. 1700 जेन्ना विलाज येता 300 सुमार फ्लॅट्स येता स्विमींग अलॉंग विथ स्विमींग पूल एक आर्टिफिशियल जेन्ना बीच हाडटा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट गांवांतले दोंगर नश्ट केले झाडां पेडां काबार केली. जे सेम आसा एक लेक आसा तो लेकाचो डिस्ट्रक्शन स्प्रिंग्स कितल्योशो आसतलो तेजे डिस्ट्रक्शन एनवायरमेंटल डॅमेज जी हांगा जाल्ली आसा. पयले फावट पंचायत सेक्रेटरी सांगतालो की आपूण हेचेर सायन करूं शकना बिकॉज स्टॉप नोटीस आसा म्हणटा. मागीर दुसरे फावट म्हणटा आपूण करता कळ्ळें. पण तो खंयचो आसता ताका एक मयाचो बीन पोस्ट केल्लो आसता तो अल्टरनेट डे आसता तो गायब रावता. एक दीस येता एक दीस येना. दुसरे फावट तो ड्राफ्ट आमी जसो प्रिंट केलो मागीर तो म्हणटा कितें पयलीं सरपंचाक सायन करून मागीर आपूण करता. सरपंच ना जाल्यार आपूण कितें करूं ते एक्सक्यूज. सो अशे खुबशे एक्सक्यूज जाल्लेले आसा. कळ्ळें. आमी इतले फावटी गेल्लेले आसा पंचायतीन कावंट करपाचें ना. डेली दोन मनशां तरी वयताच आनी विचारता की पत्तो खंय आसा. इवन आमचे गांवांतले बायलां मनशां जे प्रेझेंट सरपंच जाल्ले आसा आयशा बी तेज्या घरा वचून फायंड आउट करता की ते लग्नानसून येयले का आनी कोणा रिलेटिव्हाक घरा गेलात अशें पसून आमी विचार फायंड आउट करपाक तितले पसून आमी पर्सनली आमच्या पसून मेहनत घेतली की ते कन्सर्न पर्सन तरी येयल्लेले आसा जाल्यार आमी स्वता व्हरून फायल तेजे कडेन दिवन सायन करून घेवपाक आमचे मनीस पसून रेडी आसा. पण तो पर्सनूच तरी आपल्या घरात ना अवेलेबल खंय गायब जालो तो आमकां खबरूच ना. आमच्या कांय ह्याच्या लोकांक जे आसा नसे
ते आपले रवींद्र भवनात सीएमान आपोवन व्हेले आणि आपोवन व्हेल्यानंतर आमची जी जाणटी आसत एक प्रकारची तांची इतको तेणी अपमान केलो आणि तांकां इतकें म्हटलें त्या गोंयकारांक सांगता की आसा हांगासर तांकां अशें म्हटलें तुमी जगून जगून कितके तेंप जगतली 10 वर्सां 15 वर्सां मरून वतली तुमी हे सगळें तुमी कित्याक करता कितें आसा कितें घेयात आनी वचा अशे तरेची आमच्या मुख्यमंत्र्याची भाशा आसली बरोबर डॉक्टर आसा ते सो म्हाका एक सांगा म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री जाय जाल्यार म्हणपाक लागले आपूण भाटकारा कडेन उलयता बिल्डरा कडेन उलयता आनी हे तुमचें कितें आसा तें आपूण हें करता सेटल करता म्हणजे ही कितें जाली दलाली जाली न्ही कास्ट लायनाचो आता म्हाका हे सांग सगळे लोक आहा ते बहुजन समाजाचे मरे बहुजन समाजाक न्याय मेळलो जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरांक दिल्लो रायताचे घर कसे त्याची जमीन आज रायताचे घर खंय गेला आनी कसे जी रोयता त्याची जमीन खंय गेली ही जमीन सगळी जी आहा पळय तुमच्या पॉलिटिशियनाच्या बोल्सान गेली आहा थ्रू हे बिल्डर्स सो आज म्हाका जाल्यार दिसता की सीएमान कितें उलयच्या पयलीं 4 फावटी चिंतचे आनी उलयचे हे बहुजन समाज तुका मेळपाक आयले आणि तेन्ना तेंच्यांनी मेळ्या उपरांत तुका तांकां सांगले की आमची लोडा जो आहा पळय ती प्रॉपर्टी आमची खाता तुवें कितें प्रश्न दिवचो तांकां जाप दिवची 10 वर्सांनी तुम्ही मरतली अरे बाबा 10 वर्सांनी चित रे हे म्हणच्या पयलीं लक्षात घेयात हांव पर्सनल केन्ना कोणाचें वचना हे विचार करात हे म्हणच्या पयलीं तुवें असेंब्ली हावजान आसतना तुका एक्चुअली पळोवपाक हेल्थ इश्यू जालो इसीजी जाली हांवें मागलें तुज्या लागून तूं बरो उरचो म्हणून ते पर्सनल डिफरन्सीस सायडीक धरून आनी तूं आयज त्या बायल्यांक म्हणटा की 10 वर्सां उरलेली आहा म्हणून 10 वर्सां उरलेली तुका कळ्ळें हा विचार करा रे तोंडाक कितें येता म्हणून कांयच म्हणनाका रे त्या जाणट्यांनी कश्ट काडला थंयसर त्या जाणट्या बायलांनी थंयसर कश्ट काडून आमची पोटां भरलेली आसात पूण पयशांनी विकतें घेतला जाय तेंचें सामान 3228 केसी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन पेंडिंग आसा कितल्यो 3228 लक्षांत दवरा आता सपोज जर ह्यो परत केसी घातल्यो त्यो परत तश्योच उरतल्यो सगळे गोंयकारांक गोंयच्या ऑपोजिशनान आशिल्ल्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक आनी लोकांक कळुनी की कितले लोक कोर्टान गेल्ले आसा ते तुमकां न्याय मेळटलो काय ना आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक हांव मुद्दम सांगता हांगाच्यान तुगेलो मामीन गुदिनो परत परत फोन करता काय बाबा तुका की ह्यो केसी जाग्यार उडोव नाका म्हणून मुख्यमंत्र्याचो फोन येता काय ह्यो केसी जाग्यार उडोव नाका म्हणून आनी सगळ्या गोंयांत पाड घालणारे तुगेले पंचायत सेक्रेटरी 5.5 lakh area is getting converted into a concrete jungle after destruction eyes humidity choye केसो गर्मी वाडोल ती चोय why because of the same destruction हिंग लोक हाय ते क्रिस्तांव कितू जाण हाय तुमी कोण हाय क्रिस्तांव कोण ना हुंय क्रिस्तांव हिंदू आ क्रिस्तांव कोण जालो हांव व्हडलो लुसिफेर म्हळ्यार कोणता येता सो आतां म्हाका सांगाय तूं हिंदुआं बारबरू कोणच मुखार येवपा जाल्लें एच कोण च्या कोण आहलोले ते हुंय गेलो तांबडे बावटो गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. कोलवा लागसारच्या वाठारांत तळ्यात थिगूर मेली दिश्टी पडल्यात. वाठारांत घाणी घुट्टाणी पातळ्यात. ते भायर लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. सिवेजीक लागून हे सगळे जाता असो आरोप थळाव्यांनी केला. बेगोबेग सुवात नितळ करून फुडले डंपिंग जावचे न्हय हे खातीर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. हातून पळयतात की गरमेची वाडत गेल्ली कितें आसा ह्या गरमे खातीर जी तळी आसात या बाकी कितें आसा या न्हंय आसात त्यो खुबश्यो उदक हितूंतले सुकपा लागले कडेन आसा. आनी हे सुकतरेक कितें जाता की तितून भितर जी नुस्तें आसात ही मरपा लागतात. पूण हितूंक सगळे कडेन अशें जायना. काही कडेन वेगळें प्रकरण उरता, वेगळे कारणा खातीर नुस्तें मरता. आनी असोच करून एक इन्सिडेंट जो आसा हो कोलवा हांगा जाले कडेन आसा. आनी ह्या कोलवा जी तळी आसात जी पोंड आसात ही तितून भितर उदक भरताले ती खंय तरी उदक भरोन आसलें तें आतां सुकली. आनीक ही सुकतरी तितूंतली जी थिगूर आसात या बाकी नुस्तें आसा
हे मरपा लागले कडेन आसा. जेन्ना ही स्थानिकांक कळ्ळें त्या टायमार तेणी येवन पळयलें आनी तेंच्या मनां एक भंय पडले कडेन आसा. कितें काय म्हणलें जाल्यार हें जें सिवरेजी उदक येता ह्या उदका खातीर ही मेले कडेन आसा म्हणून एक वटेन तेंचे आमी ना म्हणपा ना, कित्याक सिवरेजी जी आसा ही सगळी शेतांनी आनी असली नाळांतल्यान रिवर साली गेल्यान रिवर सालींतल्यान दर्या गेल ते गेला. इवन असली जी पॉंड्स आसात ह्या पॉंड्साक वचोन जी पॉंड आसात ह्या पॉंडाक वचोन ती नुस्त्या मेले कडेन आसात. तिगूर आहाय थिंगा मेलोली. सो द वॉटर इट लुक्स लायक द वॉटर इज कंटॅमिनेटेड. वास सारको सोंसूं जायना. भुरगीं रावताय, सिनियर सिटीजन रावताय, फॅमिलीज आहाय इस्कला वचपाची भुरगीं. सो इट्स नॉट अ गुड सायन. आय विल इमिजिएटली हांव उलयलें तेंचे कडेन. ऑलरेडी आमी एक सोल्युशन काडला साफ करपाचो. तो फूल साफ करतले आमी हालसोन. सो चड कांय उलोवपा न्हू. वी शूड गेट ऑन ग्राउंड एंड वर्क रादर देन talking. So I have committed to them that I will clean this entire passage and I will give them, because तुवें देखून चोयल्या संतोष बाब वास येता सारको, स्ट्रॉंग वास सारको. आनी जोरी तर ही फायल WRD पडटी ती WRD घायल्या फायल वयरसून वयर वयत म्हळ्यार पावस येतलो. पावसान मागीर कांय करूं जावपा ना. तेमगे देखून हाटड्या देखून फॅमिली आहाय तेणी देखून रिक्वेस्ट केला आनी 4 hours जालीं साफ केलें ना. 4 hours पयलीं केलें म्हणटाय ती. Actually 4-5 days dirty smell at then what happened is neighbor I said something is dead or what. Okay. So she said woi makai vas yeta. Then after that we came here Ratik torch and then meet this neighbor. Yeah. A neighbor told me morning video he saw and all worms. Then again next day we went. Then I messaged whoever the concerned department. There was no response. Yesterday we went to the panchayat, we showed the video. They told us talk to your punch member. We spoke, they said talk to VP secretary. They said go to health department. And now all this is so many days. That day that senior citizen she vomited over there. So I said that is the reason why. Then I contacted Warren. Ki our work is not being done. We don't have time to go here, there. People will fall sick. And Warren in no time he told me yes I'm coming tomorrow without wasting time. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुडचडे बेकायदेशीरपणान घातक कोयर व्हरपी ट्रकाक थळाव्यांनी आडयले उपरांत तणाव निर्माण जालो. थळाव्यांनी सैम आनी भौशीक सुरक्षतायेच्या नेम मोडप्या विशीं हुस्को उक्तायलो. योग्य कागदपत्रां बगर आनी असुरक्षीत परिस्थितीत कोयर व्हरतात असो दावो थळाव्यांनी केलो. थळाव्यांच्या निशेधा उपरांत फुडल्या चवकशे खातीर ट्रक थळाव्या पुलीस स्टेशनात व्हेल्यात. ताकतिकेन काम जाग्यार घालपाक लागून लोकांच्या जिवाकडेन खेळ कित्याक? सेगीत 18 वर्सां सावन कुंकळे वाठारांत हो वेस्ट तशाच्या तसोच आसा. अधिवेशनात हो मुद्दो मुखार हाडून सुद्दां फक्त आश्वासनाच मेळिल्लीं. अखेरेक संबंधितां जाग येवन हो विशय जाग्यार घालपाक हात घालोच. 16 कोटींचो हो प्रकल्प ताकतिकेन करपाक लागून लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चलयिल्ल्यावरी काम चल्लां. लोकांची सुरक्षिताय मतींत दवरनासतना हो वेस्ट व्हरपाचें काम चल्लां. आतां आमी आसात ते कुडचड्यार आसात आनी कुडचड्यार लोकांनी जे ट्रक जे आसात ते आडायले कडेन आसात. आनी हे ट्रक खंयचे जे कुंकळेचो जे इंडस्ट्रियल स्टेटींग जो सनरायज झिंकाचो जो हॅजार्डस वेस्ट आसा हे जे खंय तरी ऑप्शन जाले आनी ते सरकारान आतां व्हरपाचे केल्ले कडेन आसा. आनी ते व्हरता आसतना हे ट्रक जे आसा ते कुंकळी साकून इंडस्ट्रियल स्टेटी साकून भरून व्हरताले ते कुडचडे लोकांनी आडायले कडेन आसात. हांगा हो जो हॅजार्डस वेस्ट आसा हो खरोच हार्मफूल आसा. हो असो व्हरोंक जायना. ताका सायंटिफिकली जे भशेन गाडी जाय आसता ते भशेन ती गाडी इन्सुलेटेड जाय पडटा. त्या हेजे पयलीं सुद्दां व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो पूण कितल्याश्या लोकांनी वाटेर तो आडायलो. जेन्ना मनोहर पर्रीकर CM आसलो त्या टायमार हो व्हरपा म्हूण केल्लो आनी तयारी बी सगळी जाली आनी व्हरता आसतना खंय तरी लोकांनी हो हॅजार्डस वेस्ट हाडटा म्हणून पयलींच लोकांनी अपोज केलो आनी तो बंद उडयलो. पूण आतां जो सरकार आसा ह्या सरकारान परत एक टेंडर काडलो 16 कोट्यांचो आनी तो व्हरपा लागले कडेन आसात. आनी हे व्हरतना आज कुडचडेच्या लोकांनी हो हाडायलो. खरेंच सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हो जो हॅजार्डस वेस्ट आसा हो हार्मफूल आसा आनी हो ते भशेन व्हरोंक जाय. सायंटिफिकली जी इन्सुलेटेड गाडी आसा हितून घालून पूण कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केला बेश्टी ट्रकांक घालता आनी व्हरतात आनी हे जे खंय तरी लोकांक तो त्रास जावपा लागलो तो पडपा लागलो
म्हणूनच लोकांनी हो हाडायले कडेन आतां पळोवया हो व्हरवन जातलो व्हरतले काय ना म्हणटा कित्याक सद्याक कुडचडे पुलिसांनी हे जे ट्रक आसात हे सद्याक आपल्या कस्टडी घेतले कडेन आसा आनी थंय ते पुलीस स्टेशनार हाडून दवरले कडेन आतां पळोवया कितपत हे सुट्टले ते खाली करता काय ना म्हणून ते पळोवचे पडटले. आतां पळय हे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून आसा न्ही तें सद्या आमच्या कुडचडकारां साम स्कॅनरा अंडर आयला. तेजे नांवान जे कितें अंधाधुंदी चल्ल्या पळय ती म्हाका खबर ना. आतां ट्रकाचेर हांव कांय उलयना पूण आमी जेन्ना पळयलें तेजेर कितें आसा झिंक म्हणून आसा. झिंक म्हळ्यार आनी खंय तरी झिंक प्रोसेसींग कंपनी तें वता. सो झिंक म्हणटा आमी जाणा सामकें डेंजरस केमिकल. वॉटर पोल्युटींग मेन म्हणटा झिंक आनी लेड. आतां हे जर तुवें ट्रक पळयलो त्या ट्रका ड्रायव्हरा हितून भितर लोड कितलो आसा कितें कांय खबर ना आनी टनेज चॅक करनासतना लोडिंग केला. सो फाल्यां जर हेजेर पावस पडलो हें झिंक तें सकयल वतलें आनी आमगे उदकां वतलें आमगे सगळें उदक पेड्डें जातलें. फाल्यां तें उदकां तें नुस्त्या पोटां गेलें तें नुस्तें आमी खातले. सो हें कंटिन्युअस प्रोसेस एका वयल्यान दुसऱ्याचेर वता. हेजेर कांय ना कोणा एक्शन ना कांय ना. ट्रॅफिक पुलीस एक्चुअली काम हे ट्रॅफिक पुलिसान करपा ते आमगे भुरगीं करतात. कितें करप आतां आमकां सद्या अशी कुडचड्यार परिस्थिती आयल्या की पुलीस स्टेशन बंद करपाचें आनी आमगे भुरग्यांक पुलीस स्टेशनार व्हरून बसोवपाचें आनी उपाय कांय ना. अरे भुरग्यांनी एवरी टायम भुरगीं रस्त्यार ट्रक हाडयता जाल्यार पुलिसांनी कित्याक जाय गरज आसा कितें पुलिसाची कांय ना. आनी इतलो माल जो भरून वता आनी तो आतां कुंकळेच्यान हाडला तो पिसुल्ले वचपाचो म्हळ्यार रस्त्यार रस्तभर घालत वतलो तो. सकाळीं हांवें एक व्हिडिओ पळयलो दनपारा वयलो आमगे संकेत आलो तो ती बॉब मारता कोळसो पडलो म्हणून. म्हळ्यार रावप आमी कशें हांगा कांय कळना म्हाका कांय हिशोब कळना कितें करप म्हणटा तें. कुडचड्यार लोकांक ग्रांटेड धरता. पयलीं मायनींग चलतालें बेफिकर म्हणटाशें आमी कितें आसता ना कितें आसता जाणा मरे कुडचड्या लोकांक म्हणल्यार हांव बी सांगपा म्हणल्यार कांय ना. आमगे कुडचड्यार परिस्थिती आसता जाल्यार आमगे कुडचड्यार आवय बापूय कोण ना. आमगे बापूय आसता खंय भोंवता म्हणून म्हाका खबर ना. आनी एवरी टायम हांव तेजेर स्टेटमेंट करता पळय लोक म्हणटा हांव कितें पर्सनल लायब्ररी काडटा पूण आमी करप कितें कांय ना. हांगा कांय ना अंधाधुंदी चल्ल्या. पुलीस स्टेशन आसा कुडचड्यार पुलीस स्टेशना कडल्यान 50 मिटराचेर जर अशी इल्लिगल कामां चलता जाल्यार आनी उरलें कितें. 2 नंबराची गाडी येता कचऱ्याची कळ्ळें तुका कोणा खबर ना. आतां 8 दीस जाली ह्यो गाडी चलता वयल्यान ते विचारता गव्हर्मेंटा म्हणून पळय हें फिल्मींग आनी तांचे कडेन एक पेपर ना. तो कितें सांगता ड्रायव्हर कितें सांगता तो आपूण भायर सरना. तो कोण पुलिसांक फोन करता तो SP फोन करता तो ड्रायव्हर हेका पात्रांवाक फोन करता कंपनी हेका फोन करता पूण तो भायर सरना काडला. तुमी कित्याक म्हणून हाडयलेले गाडये कचऱ्याच्यो 2 नंबर गाडयो पळयले कुंकळेच्यान पिसुल्ली वयता. कुंकळेच्यान वता हय पिसुल्लेच्यो 10 गाडयो आनी कुंकळेच्यो 5 गाडयो आनी कळमाच्यान पंकज म्हण ताणें म्हाका फोन केला. पंकज म्हण तो कळमाचो ताणें फोन केला आपणा ट्रान्सपोर्ट म्हणून. आमी ट्रान्सपोर्ट जाल्यार सोडटा तूं कितें डिमांड करता काय म्हणपाक लागला. मग कांय डिमांड ना पेपर दाखय आनी गाडी सोड. आनी आतां आमगे आमदार आहा मिनिस्टर आहा तो न्हिदला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. म्हापसा दुयेर फुटबॉल खेळा मळार वाठारांतल्या लोकांनी रस्त्याची वायट स्थिती विशीं हुस्को उक्तायलो. वाठारांतल्या इबाडिल्ल्या नाल्यांचोय मुद्दो मुखार आयलो. वायट रस्त्याक लागून येरादारी करप्यांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. फक्त आश्वासनाच दिली म्हूण जायना अस्तित्वांत काम करप गरजेचें. संबंधिताक धारेर धरून समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायली. हांव म्हापसा म्युनिसिपल पार्टीचे एरियेन म्हापसा दुलेर फुटबॉल ग्रावंड आसा न्ही ते जाग्याचेर आसा. कितकी तरी वर्सां जाली की ह्या रस्तो जो दुलेर ग्रावंड जो आसा तेजे भायर जो रस्तो जो आसा न्हू रस्त्याचे कंडिशन अशें आसा की रस्तो खड्ड्यान आसा काय खड्ड्यान रस्तो आसा तो. म्हापसा शहराचो रूपरेषा अशी जाल्या की म्हापसा हो खड्ड्यांचें शहर आसा काय खड्ड्यान जे लोक रावता तेंचें शहर आसा. ह्या एरियेन पळयता आसतना म्हापसा दुलेर ग्रावंडा कडेन जे म्युनिसिपालिटीची शॉपां जी आसा म्युनिसिपालिटी एरियेन पडटा म्हणजे हे सगळे शॉपवाले जे फुटबॉल ग्रावंड जो आसा न्हू म्हणजे बेसमेंटाची शॉपां जी आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा फुटबॉल हे सगळे शॉपां जी आसा न्ही ते सगळे शॉपकार हे म्युनिसिपालिटीक पयशे फारीक करिना रे. हांगा वॉर्ड मेंबराक हांव विचारता शशांक बाब नार्वेकर तूं आयज म्हापसा शहरांत एक म्युनिसिपालिटीच्या वॉर्डाक ह्या निवडून येयल्लो आसा. आतां जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं तूं निवडून येवन आतां लास्ट 10 का 12 दीस तुजी उरल्या. हे रस्त्याचें काम तूं केन्ना करतलो हें आमकां म्हापशेकारांक समजून सांग. तूं म्हणटलो आतां आपूण ही फायली फॉलोअप करता आपूण ह्या डिपार्टमेंटान गेलो म्युनिसिपालिटीन सांगलें हे गजाली मरे स्टोरी खूब जाली. हो म्हापशेचो आमदार आनी तूं एक 2 जाण एक आसात रे. अरे कित्याक लावन करून दिना. हांगा पळय गटरांचो वास मारता. हांगा शॉप जे आतां आमी येयल्या हांगा फुटबॉल ग्रावंडाचेर सायडीक थंयसर आमी च्या पिवपाक येयल्ले सगळे सांगू लागले हांगा वास मारतात मरे. सेंट्रल बँक हांगा खंयची बँक आसा ती हांव तुका सांगता युनियन बँक ऑफ इंडिया हांगा आसा. हांगालो आतां बरो स्टाफ आसा. हांगा इतलो जर गव्हर्मेंटाक जर टॅक्स फारीक करता जाल्यार म्हापशेच्या आमदार
आणि हे नगरसेवक निवडून दिलेले कामां कितें लागून दिना. आतां म्हणटले लास्ट टर्म आसा, आमचे कडेन टायम थोडो उरलेलो आसा, पूण तुमी थंय वयतात बसतात आनी गजाली सांगतात काय च्या पियेतात तें कळना. म्हापसा शहराची परिस्थिती अशी आसा, जर उलयले आमी जर उलयले जाल्यार हे म्हणटले कितें देशद्रोही. शहर आनी म्युनिसिपालिटीन जो मुख्यमंत्री फाटल्या दिसांनी येयल्लो तेणी आश्वासन दिल्लें की आपूण सगळीं कामां करतले. खरें आश्वासनां तुजी गेली आश्वासनां मिळून गेली. हांव मागता तुजे कडेन बेगींतल्या बेगीन हे रस्त्याची जितली उरलेली कामां आहा न्हू, आतां एडमिनिस्ट्रेटर जायल्या उपरांत कामां करूं नाका, आतां करात. आमकां कळपाक जाय की आतां सगळो प्रत्येक वॉर्ड मेंबर आहा न्हू घरांसून भायर सरलेले आसा. घरांसून जशें तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना वत कडक पडटा न्हू तेन्ना सोरपान वेळानसून थंय सोरोप भायर सरतात न्ही, तांकां गरमी जाता म्हणून. तशें हे सगळे मनीस भायर सरतले. आतां बेगीन बेगीन म्युनिसिपालिटीची वॉर्डाची कामां करपाक जाय जाल्यार लोक तांकां विचारतले. हांव म्हापशेकारांक विचारता, तुमी एक लक्षांत धरा, जेन्ना जेन्ना म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लागता किंवा जेन्ना असेंब्लीचें इलेक्शन लागता तेन्ना हे सगळे भायर सरतात, आमी बेगीन कामां करून दितले. 5 वर्सां जाता लास्ट मिनटाक ते म्हयन्यान काम करप आनी तुमचें आमी काम करून दिलें म्हूण सांगप. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. राज्यभर उष्ण आणि दमट परिस्थिती कायम असली तरी फुडले 2 दीस गोंयांत गडगडी पावस पडपाची शक्यताय आसा. अरबी दर्यावयल्यान चक्रीवादळाक लागून गोंयांत मुखेलपणान दनपरां, उसरां आनी सांजे वेळा 8 मेरेन हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. उष्णतायेची परिस्थिती सांबाळप शक्य असले तरी लोकांक भलायकेची जतनाय घेवपाचो उलो मारला. थळाव्यांक हायड्रेटेड रावचे, चड काळ उष्णतायेचो संपर्क टाळचो असोय IMDन सल्लो दिला. तशेंच वादळा वेळार लोकांनी सादूर रावचे. सांजवेळा गडगडाटी पावस, वादळी वारे येवपाची शक्यताय. सकाळचे धुके. शुक्रारचे तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस. उष्ण आणि दमट परिस्थिती कायम. उष्णतायेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस्सो.